आता उलयता आसतना तोच उल्लेख केलो आनी म्हाकाय दिसता की झेडपीक जे आसा ते मोठी पद आसता, मोठे ज्युडिक्शन आसता, मोठी एरिया आसता, तांकां जे पावर सद्या आसा तेज्याक तांकां आनी वाड जावपाकच जाय. हांव सदींच एसेंब्लीक पयलीं सुद्दां आमदार आसतना किंवा लिडर ऑपोजिशन आसतना सदींच हांव डिमांडाचेर उलयता आसतना उल्लेख केला पंचायत डिमांडाचेर की जिल्ल्याचे पावर झेडपी मेंबराचे पावर आसा ते वाडपाक जाय, तांकां फंड्स वाडोवन दिवपाक जाय. आमी कोणी अशें चिंतपाक जायना, खंयच्याच आमदार मंत्र्यान अशें चिंतपाक जायना की झेडपीचो पावर वाडलो पूण खंयच्या आमदाराचो पावर कमी जाता. हें कोणाची मनां आसा जाल्यार ती गैरसमज. कोणाच्या नशिबाक कितें आसलें कोण चुकपाक शकना आनी कोणाक तरी झेडपी फुडें काळ येयलो, फुडें हाडलो, तेणी कामां केली म्हणून तो आमदार जातलो म्हणून ताका खंय तरी फाटीं दवरप असो जर कोणाचो विचार आसत जाल्यार तो विचार तेणी सोडून दिवप. कित्याक झेडपी जे आसा ते 3-4 पंचायतींनी जिखून येतात. अर्दी आमदाराची ज्युडिक्शन म्हणजे एरिया आसता तर तांकां तितलें काम करूंक इलेक्शन ते हें जाता तेन्ना काम करता आसतना तांकां संदी मेळपाक जाय. आनी हांव ह्या विचाराचो की झेडपी पावर दिली म्हणून आमदाराची पावर कमी जायना, उलट आमदाराचें काम कमी जाता. की जेन्ना आमदाराक जावं MLA जावं तो झेडपी जावं तो सरपंच जावं पंच वांगडी जावं हांकां सगळ्याक लोकांचीच काम करपाचें आसता. ते सगळे जे यंत्रणा आसा सगळे जे काम करीत जाल्यार शेवटी लोकांची सेवा चड जावंक शकता. तूं अशें ना की कोणाचो हें घेवप तशें कांय ना. म्हाका क्लियर दिसता पावर झेडपीचे आनीकय वाडपाक जाय. आनी पयलीं हाजेर डिमांड केल्लो आसा आनी आतां स्वता गव्हर्मेंट आसा हाजेर ह्याच विचाराचो आसा आनी ह्याच म्हजे विचार फुडें दवरतलो की हांची पावर्स आनी नवी जेन्ना झेडपी बॉडी येतली तांकां पावर कमीत कमी मेळपाची शक्यता नाही. पावर्स आतां सुद्दां सद्या काही प्रमाणात पयलीं तशें आतां ना, आतां काही प्रमाणात वाडला. कित्याक आतां झेडपी आमचें काम करता हांव पळयता पयलीं तांकां कसलेंच करपाक मेळनाशिल्लें पूण आतां जेन्ना त्या लोकांक मेळटात तेन्ना चल आपूण हें काम घेतात त्या काम घेता अशें म्हणटात. म्हळ्यार काही प्रमाणात हे सरकार जें आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताची सरकार जें आसा तांणी पयशे वाडोवन दिल्ले आसा जेणे करून ते काही प्रमाणात काम करतात. आतां म्हजी झेडपी म्हाका 4 झेडपी लागतात. हांव तेंची काम करतना पळयता न्ही खुबशीं कामां ते आमी जेन्ना जॉयंट विजीट करतात ते मी हांव घेता PWD मार्फत, ते म्हणटात ना आमी जिल्ला मार्फत घेतात. म्हळ्यार काही प्रमाणात फंड्स तांकां वाडोवन दिल्लो आसा. म्हळ्यार तांकां आनीकय तांचो डिमांड जर जास्त ना आमकां आनीक डेव्हलपमेंटा खातीर फंड्स दिवपाक जाय जाल्यार सुद्दां फाटीं फुडें पडना आसता तांकां दिवपाक जाय ह्या मती विचाराचो हांव. तुगे 4 झेडपी परती दितलो टिकेट? नाही तिकीट कोणाक दिवप ना दिवप तें पार्टीचें आसता. दोन पार्टी पळयता तिकीट कोणाक दिवप जेंका तिकीट दिवप जातली तांकां निवडून हाडपाचें काम म्हजें आसतलें म्हज्या एरियाक. कमेंट करता म्हजे वर आसले ते सगळे म्हजे वर पक्षाक आयला. जे झेडपी हांव पयलीं आशिल्लो काँग्रेस पक्षाक तेन्ना म्हजे वर आसलेले तितले झेडपी आयज हांव भाजपाक प्रवेश केल्या बरोबर ते म्हजे वर प्रवेश केल्लो आसा.